उडोप्यांच्या विरोधात बांदोडा पंचायतीची खर पावला. चढांचढ दंडाची तरतूद. सरपंच स्वतः भोंवतलो वाठारान आणि कोयर उडयतना कोणें सापडलो जाल्यार गाडये सयत उडयतलो भितर. भाजपा सरकार गोयचे युवा शक्तीक भिवपाक लागला काय कितें? मुक्ती दिसात युवकांचो आवाज दामपाचो पुलिसांक कोणे दिलो आदेश? ही कसली मुक्ती? गोयचो आवाज मागता सरकारा कडेन जापो. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळयात खबर विस्तारान. बांदोडे पंचायत वाठारात कोयर उडयतना सापडल्यार ताका ताचे गाडये सयत भितर उडयतले. बांदोडेच्या सरपंचान शिटकावणी दिल्या. ह्या वाठारात कोयर उडोवचो न्हय अशें सुचोवणी तक्ते लावनय इमारतीची बांदकामां तशेंच घरांतलो कोयर उडोवन राशी उब्यो केल्यात. देखून सरपंचान खर पावलां उबारपाचें थारायलां. पंचायतीन केटीसी रोडावेलो कोयर 2 दिस आदींच नितळ केल्लो आनी थंय कोयर उडोवचो न्हू अशी सुचोवणी दिवपी तकटे लायिल्ले. तरीकय ट्रक भरून थंय कोयर उडयला. लोकय घरांतलो कोयर उडयतात. पोतयांनी मेल्ली सुणी हाडून उडोवपाचो प्रकार तर मनीसपणाक लजेक घालपी असोच. देखून हांगा CCTV कॅमेरे बसोवप आनी कोयर उडोवप्यांचेर पुलीस कारवाय करून कस्टडीत बसोवप होच कितें तो पर्याय पंचायती कडेन उरिल्ल्याचें फुर्योज जाल्लो सरपंच राजेश नायकान सांगलें. आयकात. जर सापडले जाल्यार तांकां मॅक्झिमम फायन कितली मारपाक गावता तितके आमी मारतले. तांकां सोडपाचेच ना. कित्याक हे आमचे जे आमी कश्ट करता घेतात पळय, आमी एज अ पंच मेंबर जावं सरपंच जे कश्ट घेतात गांव निवळ दवरपाचे, हे तेजेर उमत्या गड्यावर पाणी म्हणटात पळय तो प्रयोग आसा. कित्याक कालूच सगळ्या लोकांनी पळयलां आसतलें KTC टू UM रोड आमी निवळ करून सगळी गार्बेज काडल्या, सगळें निवळ केलां. आनी आयच्या दुसरे दिसा हांगा ही सगळी डबरी जी कन्स्ट्रक्शनाचे जे डंप मटेरियल आसता ते सगळें बेशिस्तपणान हाडून उडयलां. तें तुका सगळ्यांक दिसता. उडयलां जाल्यार सुद्दां मान्य एक वेळ माफ करूंक कांय हरकत ना. पूण जे पद्दतीन ताणें उडयलां फाल्यां हांगा कोणी मोटरसायकल एक्सिडेंट जावपाक शकता जावं कोणी पडोंक शकता, कितेंय जावपाक शकता. आतां आमी हांगसरल्यान पळयता हो रोड काशीमठ ग्राउंड टू ढवळी बायपास हांगा खूब गार्बेज पडलेली आहा. हांव म्हणटा ही बेशिस्तपणां सोडाक. आमी ड्राय कलेक्शन करता. वॅट अजून करपाक आमी सक्षम ना. आमी तेवूय करता. मातसो टायम दियात. पूण वॅट तुमी सॉर्ट आउट करूं शकता घरा कडेन. आतां हांव असो विचार करता की स्वताक जेन्ना टायम गावता तेन्ना स्वताक आमची एरियेन रावंड अप करपाचो आनी जर कोणी सापडलो जाल्यार ताका डायरेक्ट भितर उडोवपाचो. फायन सुद्दां दिवपाची ना. गाडी तेजी भितर उडोवपाची. आतां तुमी एक विजन पळयलां आसतलें. हे पिशवेन कुत्रो आसा. म्हाका जेन्ना कळटा जावं जेन्ना दिसता जावं जेन्ना म्हाका कोणी फोन करता की बाबा असो अमके कडेन कुत्रो मेल्लो आसा, ते कुत्र्याची कसली परिस्थिती आसूं हांव तो कुत्रो इमिजिएटली हांव खड्डो काडून पुरता. आनी हे जे नालायक लोक, हांव म्हणटा नालायक, हे कर्म करपी हे नालायक लोक जे पिशवेन घालून अशे पद्दतीन उडयता जेंकां गांवचे न्ही लोकांचे अजिबात पडोन वचना. हितून खंयचो रोग जावपाक शकता, हितून हवेचें प्रदूशण जावपाक शकता. हे नालायक मनशां मात कळना जाल्यार आमी कितें करपाचें? गोवा 365 खातीर बांदोडेच्यान कृष्णा नायक. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नांवान शांततायेन आंदोलन करपी भुरग्यांक गोंयच्या मुक्ती दिसात हायजॅक करून पुलिशेन व्हरून दवरप ही लजेची गजाल. सोशल मिडियाचेर हे प्रकरण व्हायरल जाल्ल्यान पुराय संवसारान गोंय सरकाराची ही करणी पळयली. गोंय सरकार आनी पुलिसांनी गोंयकारांक लजेक घाले. सरकार आतां तरणाट्यांकूय भिवपाक लागला काय कितें? सत्ता वाचोवपाचो भंय जाल्ल्यान युवा शक्तीचो आवाज दामून दवरपाक सोदता. गोंयचो आवाज संघटनेन सरकाराक विचारला. गोंयचे भाजपा सरकार दिल्लीपती आणि भांडवलदारांचे गुलाम जावन रावला. पणजेचें आझाद मैदान आंदोलना खातीर बंद करून मैदानाकच गुलाम केला. मुक्ती दिसाच्या 60व्या वर्साच्या अंदूच्या आरंभाच्या सुवाळ्या वेळार शांततायेन आंदोलन करपी युवकांक उबारून बसीत कोमून भोवड्यात रावले आनी निमाणे कडेन फोंडे पुलिशेंत व्हेले. कित्याक उबारल्यात तेवूय तांकां सांगलें ना. पुलिसांनी ही गुंडगिरी कोणाच्या सांगण्यान केली? अलोकशायकरणेन गोंय सरकारान गोंयकारांक लजेक घाले अशें म्हणत गोंयचो आवाजान सरकाराचो खर निशेध उक्तायला. पळयात तांचें म्हणणें. So what happened on the 19th of December 2020 can be considered as history in Goa because for the first time in a very long time the youth have been detained or had been detained by the Goa police, and they were detained under the guise of national security. But national security against what? Events and programs like flash mobs, music, skits, street plays, and the commemoration of the Liberation Day, for which even the Goa government was present at Azad Maidan. Are these events and programs considered bad
in the interest of national security that you had to detain youngsters? This was a sinister move to demotivate and discourage the youth from doing what they do in their own way to save our pristine nature. What is the government scared of? Are they scared that their future is bleak? Or are they scared that the youth have finally started voicing their opinions against so-called developmental projects that the government is doing and saying that it is being done in the interest of us Goans, whereas we all Goans know that these projects are not in our interest, neither are they being done for our benefit. And to the police, I ask, looking at the legal aspect of it, where were your procedures? You are meant to execute the laws, you are meant to uphold the laws, but what are you doing? You detain the youth without telling them under what section, under what law, under what act they are being detained. लज ही अख्ख्या गोंयच्या जनतेक लज, फ्रिडम फायटरांक लज, सगळ्यांक लज ही जी भाजपची सरकार जाल्लेली आसा ती सामकी गुलाम जाल्लेली आसा. ते दिल्ली त्यांच्या हायकमांड बसला तेंची गुलाम, कॅपिटलिस्ट सगळे जे बिझनसमॅन आहा जे हांकां पयसो ओत्तात कॅसिनो लॉबी बीन तेंचे गुलाम जाल्लेले आसा. ही गुलामांची सरकार ही. आतां ते गोंयची शान जो आझाद मैदान आहा तेका सुद्दां गुलाम मैदान करपाक सोदता ती. पुलिसान भुरग्यांची बस हायजॅक केली आनी म्हापशा वाटेन परतिला. खंय घेवन वयता खबर ना. परत विचारले कितें अशें केन्ना गोंयान घडोंक ना. पुलीस असली गुंडागिरी करपा सारके कितें चल्ललें. फाटला करून तेंचो फाटला करून आमी ती बस आडयली. पळय जाल्यार बशीन खऱ्यांनीच पुलीस आनी भुरगीं बाबडी थंय कारणाय मारता. खंय व्हरता कोणाकूच खबर ना. स्वता पुलिसांक खबर ना खंय व्हरता ते. अख्खे जगभर ते व्हिडियो पावले. लज सामकी लज करून घेतली. नाक कापले गेले सीएमाचे आनी ह्या सरकाराचे. तुमी सारके दाट चामड्याचे राजकारणी जाला आनी तेंचे कडल्यान कसलो भंय दिसपाक लागलो तुमकां. तेंचो अपहरण करपा सारको. गोंयच्या मुक्ती दिना दिसा तुमी लोकांक तुमकां जाय तशें साजरो करप म्हणून सांगता. मागीर मुक्ती कसली तर ती. हो प्रश्न आमी सरकाराक विचारपाक सोदता आनी तांकां मागता की तुमी हेजेर उत्तर दिवचें. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. गोंयचे वातावरण सामान्यच आशिल्ले. वातावरणात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसून येवंक ना. मळब निवळ आसतले. सांज वेळार दमट पडूं येता. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 आनी 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. शुक्रारा वातावरण सुकें आशिल्लें. चडांत चड आनी उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याची दिसून येवंक ना. राजधानी पणजेन सगळ्यांत कमी 21 डिग्री सेल्सियस उण्या तापमानाची नोंद जाली. वातावरण सुकें आशिल्लें. मळब निवळ आसतलें. सांजवेळार दमट पडूं येता. सकाळीं धुकें दाटून येतलें. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसूं येता. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. गोवा 365 च्या सगळ्या पळोवप्यांक हॅप्पी क्रिसमस. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स. वापरूया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.